वर्सा आतुरतेन वाट पळयता आमी अळम्यांची. दर वर्साप्रमाणे कुदरती कमाल हो एक खजिना म्हटलो वयता आनी हो खजिना वर्सान एकदां खंय खावपाक जाय. ताका लागून हेची आमी आतुरतेन वाट पळयता. आयज कारापूर ही हेंचो दाखल जाल्ली आहा. कोणाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी येवन कारापूरच्यान व्हरपाची. हांगा बसलेली आहा तेंकांय बाबडे आमचे लोकल आयज CM म्हणटा की आमचे लोकल हांकां प्राधान्य दिवपाक जाय. त्या प्रमाणे आमचे स्थानीक हे लोकल लोक बसतात. हांव थंय बसना आनी हेजो लाभ घेवपाचो वर्सान एकदां. कशें आसा ते रेट बीन? रेट 500 रुपया आहा. कितें वांटो? रुपया वांटो. पण सध्या पावस कमी जाला आनी ह्यान फुडें पावस येवपाचो आसा. सो पीक येतले म्हणटा देंवतले रेट. येतले. हें कशें आहा निसर्गाचो एक हें आहा किमय आहा. निसर्गाचो ते टायम तिथी प्रमाणे ही येतात. एकादश म्हटल्यार तर एकादश येतली, नागपंचमी म्हटल्यार तर नागपंचमी. हे प्रत्येक गोष्ट तिथीनुसार आहा आनी त्या निसर्गान हे सगळें आहार हो जो तयार केल्लो आसा हो वर्सान एकदां हेजो लाभ घेवपाचो. आनी हें तितकी सोंपी गोश्ट ना. हें दोंगरार भोंवचें पडटा. दोंगरार भोंवल्या उपरांत तांकां एक 100 मेळटात. तेतूंतसून मागीर ते आपलो रोजगार करतात, वर्साचो उदरनिर्वाह करतात आनी आपलें कुटुंब सांबाळटात. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है। ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। ये तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक। अभी तो आते ही बोलेगा ना, कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले, और ये लो तुम्हारे पकोड़े, मेरी तरफ से बिरयानी। ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृत।